राज्यात दिसपट्टे चोऱ्यो घडत आसात। बाळे वाठारात चोरांनी बाळी बाजारातली 3 दुकानां फोडली। चोरांनी दुकानात घुसून पैसे घेवन फुज्ज्यो काढल्यो। बाळे वाठारात पुलिसांची पेट्रोलिंग वाडोवची आनी ह्यो चोऱ्यो जाल्यात तांचो बेगीन तपास करचो अशें थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागलां। पळयात पुराय बातमी। आज बाळ्ळी गांवांत 3 शॉपां चोरली। एक पेपरवाल्याचे, एक हॉटेल आणि एक चिकन सेंटर। हे जे आसात हे चोर आता परते गांवां भरले कडेन आसात आनी आता चोरी करपाक लागल्या। 3 बारीक बारीक म्हणल्यार तिनीचे जर धरले जाल्यार 20,000 जे कॅश आसा हे घेवन गेले कडेन आसात। हेजे पयलीं ह्या 2-3 वर्स पयलीं आनीक अशीच 3 शॉपां चोरली। ह्याही खेपे 3 शॉपां हांगा चोरले कडेन आसात। लोकांची मागणी आसा की हांगा पुलीस जे पेट्रोलिंग आसा हे वाडोवचे म्हणून, कित्याक पुलीस सेल जे आसा हे खूब कमी आसात। पुलीस जे आसा कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशन हांगा खूब कमी आसात आनी हेचोच फायदो हे चोर आज घेतात। हांगा खंय तरी पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय, ना जाल्यार असल्यो बारीक मोठ्यो चोरी घडत रावतले। आज बारीक जाल्यो, हेजे मुखार व्हडली जावपाक शकता, कित्याक बाळ्ळी विलेज जी आसा ही आतां डेव्हलप जायत रावले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ह्या चोरांक हांगा फायदो जाता। आज लोक मागता की पेट्रोलिंग वाडोवची म्हणून। हे वाडयता जाल्यार पुलीस फोर्स हांगा जाय पडटा। हे पुलीस फोर्स जर आसत जाल्यार हांगा कितें तरी हें जातलें। हे 4 रोड आसले कारणान हांगा खुबशी ही नॅशनल हायवे 70 आनी खुबश्यो गाडी ज्यो आसात ह्यो हांगा येता वतात आनी हेजेच फायदो घेवन हे चोर खंय तरी हांगा येतात आनी अशें करून चोरी करतात। ह्या चोरीचो बेगीच्या बेगीन तपास लागचो म्हणून लोक मागतात। काल रातची गेले माळ्याचो नळे काढून सकल देवलो आणि भितर येऊन सामके गल्ले बिल्ले फोडून सगळे देवाचे उंडी बी फोडला। तेजे देवाच्या उंडीर पैसे काढून ना, बाकी कितें आसा सगळे एक 500 हजार वयला आणि काय ना। मागीर फाटल्यान दार ओपन करून भायर सोडून गेला। आनी कितली चोरले हांगा? हिंगा आनी कोणाक चोरला काय, फाटल्यान चिकन दुकानाचेर चोरला म्हणटा आनी थिंग पेपरवाल्यागे मोहनाला कोणाला चोरला म्हणटा। अशें कोण सांगता आयकलं, हांव अजून पळयलो ना। ओके, पूण तुमगे हांगा कितले पयशे येयले आतां? एक चड ना, एक 500 हजार भितर 6,000 सुमार वयले। 6,000 आता आमी सकाळपूर पेपर भायर जाल्यार कोण जाले हिंगा चोरी जाता मग भायली। आनी कोणा ते मामू हॉटेल पेपर दुकानां आनी ते चिकनां सांगताले। आनी आतां बारीक बारीक चोरी रातची जाताय पळय, ते पेट्रोलिंग बी पुलिसान वाडोवपा जाय। थिंगू ते 20 भरले हेजेर इतकी चोरी जावप म्हणल्यार मातशें कांयच लक्ष ना आसतालो। आनी हो 4 रस्तो चार रस्ता आनी करूंय अशी पण हाली नासलेली असली भानगड, पण आतां हे परत चालू जाल्लो। म्हणजे हांगा खंय तरी ह्या चोराचो बंदोबस्त जावपाक जाय। गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावत।